शाळांनी येवपा खातीर भिवपाची गरज ना हे पालकांक पटवून दिवपाक जाय, सांगता शाळा वेवस्थापन समिती. सोरो पियेल्ल्या केटीसी ड्रायव्हराक जाल्ली मारपीटाची घडणूक जानेवारी म्हयन्यांतली, म्हणटा कार्लोस आल्मेदा. पूण ड्रायव्हर पियातात की ना हे कोण पळयता. म्हादयाच्या विशयाचेर मुख्यमंत्री विस्तारपणान उलयतलो खंय. केंद्रीय मंत्री जावडेकराच्या उलोवपाचेर विरोधक जाले फुर्योज, सरकाराचेर काडलो फोग. गोवा 365च्या खबराचित्रांत येवकार. हांव संदीप पिळगांवकर. पळयात खबरो विस्तारात. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर गोंया आयिल्ले. ह्या वेळार ताचे उलोवप आनी भुमिके वयल्यान लोक आनी विरोधकूय बरेच चाळवल्यात. म्हादयचेर ताणें घेतिल्ली भुमिका लोकांक पटली ना. म्हादयच्या विशयाचेर मुख्यमंत्री सविस्तरपणान उलयतलो अशें जावडेकरान म्हटलेलें. आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार मेळावलेच्या विशयाचेर ताका निवेदन जाय खंय. म्हादयच्या उदकाची खारसाण बरीच वाडल्या आनी होच विशय घेवन विरोधकांनी सरकाराचेर टिका केल्या. इसका उत्तर मुख्यमंत्री देंगे क्योंकि मसला सारा कोर्ट में है, कुछ भी नहीं हो रहा है, आप चिंता मत करो. नेक्स्ट नहीं, अभी इसका मैं जवाब, आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस ये नहीं, ये मुख्यमंत्री बताएंगे. नहीं, There's another issue. There are 3 projects which the locals are opposing. The Mole issue, which is a coal issue and all. If locals on environment and all, if locals don't want, then why this project? If I receive the memorandums, I will definitely study, examine. Sir, regarding Madai, because you are talking about the farmer bills and most of the No, but that is what I am saying. One minute. मैंने ये पहले बताया, मैटर सब जुडिस है, इसलिए मैं आज इस पर नहीं बोलूँगा. और दूसरा, हमारे यहाँ पेंडिंग कुछ नहीं है. तीसरा, क्योंकि हमारे पास आता ही नहीं. और चौथा मुद्दा मूल है कि इस पर मुख्यमंत्री विस्तार से आपको जवाब देंगे. 30 करोड़ किसानों के 20 करोड़ किसानों का भाग्य बदलने वाले जो 3 कानून बनाए हैं, उसी की जानकारी देने के लिए मैंने बुलाया था और उसके सारे सवाल जवाब किए हैं. मैंने बताया मुख्यमंत्री बताएंगे, क्योंकि उनके अधिकार में. आइए साथ पीते. फॉर ग्रांटेड जे मंत्र्यान गोंयचो घात केलो म्हादयचेर, जे मंत्र्यान गोंयचेर घात केलो, तो आज घातकी मंत्री नवे नाटक सुरवात करता. नवे नाटक म्हणटे तूं पास द बक. आनी म्हाका दिसता की सेंट्रल गव्हर्मेंट गोंयाक कंप्लिटली टेकन फॉर ग्रांटेड घेतिल्लें आसा. आनी खंयच्या इश्यूचेर घेतलां? उदकाच्या इश्यूचेर. जें उदक म्हळ्यार उदका खातीर गोंयकारांक फाटीशेर करपाक सेंट्रल गव्हर्मेंट सोदता, हें आज क्लियर कट धडधडीत ओपन जाल्लें आहा. हें इश्यू आतां आपुणून आन्सर करचो ना, हें मुख्यमंत्र्यान आन्सर करप. म्हाका दिसता गोंयच्या इतिहासान दीस वील बी डॉक्युमेंटेड की जे भशेन गोंयाक विकलें, हाव गोवाज इंट्रस्ट वॉज सोल्ड, दीस हॅज बीन प्रोवन एंड दीस कॅन बी वेल डॉक्युमेंटेड नाव by this. And why is the Union Environment Minister hiding from the journalists to answer a question which is very pertinent? And तांकां एक मागीर जर्नलिस्टांक एक च्या पिवपाक प्रधानमंत्र्याक मेळ्ळो मुख्यमंत्री म्हणटालो म्हादय म्हणटा आपल्याक आवय परस चड व्हडली म्हणून. आवय परस चड व्हडली वस्तीचे इश्यू प्रधानमंत्र्या कडेन तो रेजूच करना. आनी कितें म्हणल्यार मायनींग सुरवात करूंक सोदता. जे इल्लिगल मायनिंगान ताजो इंट्रस्ट आहा हें सगळ्या जगाक खबर आहा. म्हणटकर अशें म्हाका दिसता की वी आर बींग सोल्ड आउट नाव. ह्या दिसांनी आमी गोंयकार भायर येवंक शकनात, आमी रस्त्यार येवंक शकनात. जावं वचून मोले खातीर एनवायरमेंटलिस्ट जे कोण भायर सरले तांकां हांव वालोर दिता. पूण म्हाका दिसता आतां फुडें आनी कांय उरना, पर्याय तितलोच आसतलो. परिस्थिती आमकां अशी खरी आमचे हातपाय बांदून दवरता. जावन वचून आमी रस्त्यार येवचें पडटलें आनी आमची जीवनदायिनी म्हळ्यार लायफ लायन गोंयकारांची म्हादय जी आहा ही सादर करपा खातीर सगळ्यांनी एकवट दाखोवन कितें तरी संघटीत जावन रस्त्यार येवन हें सरकाराक एक्सपोज करून सरकार घरा जावपाची गरज आहा. गेले 2 दीस गोंयचे भेटेर आशिल्ले केंद्रीय फॉरेस्ट
एनवायरमेंट आणि क्लायमेट चेंज हाचे मिनिस्टर बाब प्रकाश जावडेकर हांचे जे आयज प्रेस कॉन्फरन्स जाले तातूंत ताणें उलयता आसतना जी म्हादय हाणें गोंयचे बीजेपीचे लिडरा बरोबर शामील जावन कर्नाटकाक विकली आपल्या राजकीय फायदो करून घेवपाक त्या हाचेर उलोवपाक टाळाटाळ केली. तशेंच गोंयाक साबार जे प्रश्न ताच्या मिनिस्ट्री अंडर येतात तो जावं मोल्या झाडां साल्वार करपाक जे सिटिजन्स मुखार सरलेले आसात सेव मोले, तशेंच कोळशाचें प्रदूशण म्हणजे गोंय हे कोळसोचे हब करपाक सोदपाचो. फक्त ते मायनिंगचे इशू बाकीचे इशू तूं सांगता ते इशू न्ही, खरे कितें इशू जाल्यात ते तुवें गोंयच्या लोकां मुखार दवरपाची गरज आसा. बाब प्रकाश जावडेकर गोंयांक फार्मर्स बील कसो फायदो जातलो ताचेर गोंयच्या फार्मरा कडेन खंय उलोवपा आयल्लो. पूण खरे जे फार्मर आसात जे आयज संघर्श करतात तांकां तुवें मेळपाचें टाळ्ळें. म्हाका दिसता ज्या तरेन ताणें गोंयाक स्टेटमेंट दिवन गेला, इट लुक्स लायक डॉक्टर प्रमोद सावंत हॅज लॉस्ट हीज स्टँडींग इन टोटल. जस्ट टू सेव हीज चेअर ही इज रेडी टू कॉम्प्रोमाइज एवरीथिंग टुडे and be there as a chief minister so that he can make his little buck what he wants to do at the cost of the lives of Goans. की युनियन मिनिस्टर जेन्ना हांगा येता तेन्ना आमच्या मुख्यमंत्र्यान आपले विचार मांडचे इन फ्रंट ऑफ द युनियन मिनिस्टर. म्हादय बाबतीन जावं मोल्या बाबतीन जावं or things which are instrumental for the future of Goa. Unfortunately, Chief Minister's dumbness, keeping quiet, has made the Union Minister talk. म्हादयचो मुद्दो इतलो गोंयाक गरजेचो, शेतकारांक गरजेचो, तांकां उदक ना, शेती कशें करतले हो मुद्दो आशिल्लो. ताजो प्रश्न तुका विचारलो तो सुद्दां जावडेकर बाब उत्तर दिवंक शकलो ना. ह्याच बरोबर जे गोंयचे मुद्दे आसा म्हण तूं जावं तूं एनवायरमेंट मुद्दे, इतले लाखांनी झाडां कापली गेली वतली डबल ट्रॅकिंगा खातीर. कोळसो, जो कोळसो गोंया यूज जावचो ना तो गोंयच्यान हांगा येतलो, इतले पोल्युशन जातले, इतले एनवायरमेंटल इश्यूज जातले, तो मुद्दो गोंयच्या लोकांचो आशिल्लो. त्या मुद्द्यार तुवें चर्चा करपाक येतली. तो मुद्दो आमकां कितले गोंयकार आमी उबे रावल्या, सगळे एकजूट रावल्या. तो आमकां नाका म्हणटा, डबल ट्रॅकिंग नाका, कोल नाका. ते मुद्द्यार तुवें कसलेच आमकां जाप दिली ना. तेन्ना जावडेकर बाब असो विकेंडार येवं नाका. परत यो, एक मिटिंगेक यो, बिजनसा खातीर यो, चर्चा करपाक यो. तेन्ना सगळे मुद्दे जे आसा ते गोंयकारांचे समजून घे आनी हाजें उत्तर दी आमकां कितें आसा तें. न्हय की विकेंडार आयलो, शेनवार आयलो, परत आयतारा गेलो. फार्मर बील तो कित्याक आयिल्लो ते सगळ्या लोकांक आनी गोंयच्या लोकांक कळिल्लें आसा. तो आयिल्लो तो फार्मर बिलाक लागून येवं नाशिल्लो. ताजी जी गोंयांत भेट आशिल्ली ते फाटले काही दीस जे मोल्याचो इशू चलता आनी मोल्याच्या संदर्भात सुद्दां ताणें एक फट मारिल्ली आसा, तें हांव मातशें तुमच्या समोर हाडून दिवंक सोदतां. ताणें आज जेन्ना पत्रकारांनी तांकां विचारलें की मोल्याचे जे 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स जे आसा ताचेर गोंयान विरोध जाता, मोल्याच्या लोकां कडल्यान विरोध जाता, आनी त्या वेळार ताणें सांगलें की आपणाक कोणूच अजून अप्रोच करूंक ना म्हणून. आमी तांकां याद करून दिवंक सोदता 5 जून 2020 ह्या दिसा आमी ईमेल धाडल्या. तांकां धाडटा आसतना तांच्या बरोबर आमी आमचे भारताचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजींक सुद्दां आमी एक पत्र धाडलें आनी तांचो एक्नॉलेजमेंट आमकां आयिल्लो आसा. आनी एक्नॉलेजच्या बरोबरूच तांच्यांनी आमकां एक नोडल ऑफिसर जो आसा तो नेमिल्लो आसा, लेविन्सन मार्टीन म्हणून. आमी तांकां धाडटा आसतनाच MOEFाकूय धाडिल्लें. पण नाव अगेन ही इज लायिंग टू द पीपल ऑफ गोवा, ही इज चीटिंग द पीपल ऑफ गोवा दॅट आपणाक हें मेळूना म्हणून. मोदी सरकारान हाडिल्ल्या शेतकी विधेयकांचेर शेतकऱ्यां कडेन संवाद सादपा खातीर जावडेकर गोंया आयिल्लो. ह्या विधेयकांचो शेतकऱ्यांक कसो लाव मेळटलो ते ताणें शेतकारांक पटोवन दिलें. पळयात तो कितें म्हणटा तें. किसान के फसल का अनुबंध होगा और वो अच्छी कीमत पर दाम ये माल बेच सकता है. इससे क्या फायदे होंगे? पहला फायदा होगा कि नया तकनीक आएगा, नया निवेश आएगा, नए बीज आएंगे, उत्पादकता बढ़ेगी. गोवा 365 खातीर परवरेच्यान अमर चावरिया आनी मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. भिवपाची गरज ना हें आमकां पालकांक समजून सांगपाक जाय.
शाळा सुरू करपा खातीर केंद्रान नवीन मार्गदर्शन तत्वां जारी केल्यात. केंद्राची SOP घेवन आमी फुडें वतले जाल्यार आमकां पालकांची समजूत काडची पडटली. पॉप्युलर हायस्कुलाचो चेअरमॅन अवधूत पर्रीकरान सांगलें. ऑक्टोबर म्हयन्यासावन शाळा सुरू करपा खातीर केंद्रान नव्यो मार्गदर्शक सुचोवण्यो जारी केल्यात. शाळा कशा पद्दतीन आनी केन्ना सुरू करतले ते विशीं सरकार निर्णय घेतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें. केंद्रान जारी केल्ल्या नव्या मार्गदर्शक सुचोवण्या प्रमाण 15 ऑक्टोबरच्यान शाळा सुरू करपाक जाता. ह्या फाटभुंयेचेर अवधूत पर्रीकरान आयतार दीस पत्रकार परिशद घेतली. तुमकां प्रत्येक पेरंटाक आमकां कन्विन्स करचें पडटलें की युअर चिल्ड्रन इन द स्कूल्स आर सेफ. तेन्ना कोण्णे भिवपाची अजिबात गरज ना. इफ प्रोवायडेड वी मेजर वी गो एज पर द SOP जे गव्हर्मेंट दितलो ताजे प्रमाणे आमी जर गेली जाल्यार खंयच्याच भुरग्याक आनी खंयच्याच पेरंटांक भिवपाची अजिबात गरज ना. नो विदाउट मास्किंग एनी स्टुडंट आयलो जाल्यार ताका एक तरी ताणें मास्क घालून येवपाचो नाजाल्यार ताणें घरा वचपाचो. इतले स्ट्रिक्टली ओबे करचे पडटले आनी ताका ताजेर कावन्सिलिंगूय करचें पडटलें. भुरगो तसो ही इज फास्ट लर्नर एक्चुअली. तो बेगीन शिकता पण तितलोच विसरताय बेगीन तो. सो एवरी वीक ताका कावन्सिलिंग एक पिरियड कोणी एक दोतोराक हाडून कावन्सिलिंग करप भुरग्यांक की बाबा हें कित्याक वाय इट इज इम्पॉर्टंट वाय इट इज नेसेसरी टू हॅव दॅट मास्किंग अँड ते मास्किंग केल्यामुळे तुमकां ताचो फायदो कितें हें सगळें वेवस्थीत सांगीत आनी हाव टू टॅकल विथ दीस डिसीज पर्टिक्युलरली पॅन्डेमीक हें तांकां शिकयत जाल्यार दे वील इजिली एबल टू फायट विथ दीस पॅन्डेमीक. कळ्ळें न्ही तुमकां. आनी तातूंतल्यान आमी हळू हो जो 10वेचो जो प्रोसेस चालू जातलो तोच आमी 9वेक करतले. आनी म्हाका दिसता एंड ऑफ दीस इयर वी कॅन ऑलमोस्ट स्टार्ट एवरी क्लास आफ्टर सम टायम. वन्स द पेरंट गेट द कॉन्फिडन्स दॅट नथींग हॅपन्स विथ दीस पॅन्डेमीक जाल्यार हळूहळू पेरंटूय आपल्या भुरग्यांक धाडपाक तयार जातले विच इज लिटल रेजिस्टिव्ह टुडे. तांकां वरी दिसता. इट इज नॉट दॅट दे आर डुईंग पर्पज दे आर वरीड आपल्या भुरग्याक फाल्यां पॅन्डेमीक हें जालो जाल्यार COVID-19 जालो जाल्यार हें तांच्या खंयच्या तरी मनांतल्यान भीती काडची पडटली. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत. कदंबा महामंडळाच्या एका ड्रायव्हराक जाल्ल्या मारपिटाचो व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर सद्याक बरोच गाजता. हो व्हिडिओ खरो आशिल्ल्याचो महामंडळाचो चेअरमॅन सांगता. पूण ही घडणूक आतांची न्हय जाल्यार जानेवारी म्हयन्यांतली खंय. ह्या व्हिडिओत कदंबाचो ड्रायव्हर सोरो पिवन नशेत आशिल्ल्याचें दिसून येता. बेळगांवच्या बस स्टँडाचेर प्रवाशांनी ताका धरिल्लो. ड्रायव्हरान गाडी चलयता आसतना अचकीत ब्रेक मारिल्ल्यान एक चली आनी एके बायलेक मार लागिल्लो. तशेंच ताणें एक पार्सलूय शेणयल्लें देखून प्रवासी चाळवल्ले. ह्या व्हिडिओ विशीं गोवा 365 KTCचो चेअरमॅन कार्लोस आल्मेदाक विचारलें. पळयात तो कितें म्हणटा तें. व्हिडिओ सर्क्युलेट जाता KTCन म्हणजे KTC बसीचो द ओल्ड व्हिडिओ सम एंड ऑफ जानेवारी बेलगांव जाले इन्सिडंट आनी ते ड्रायव्हर सस्पेंड केला आमी. आयज लोकांक खूब व्हिडिओ सर्क्युलेट इवन आमच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर फोन मारलो म्हाका ताणें सांगलें एक्शन कितें आहा तेगे तें नांव बीड आसा KTCन एक्शन घेयला. ते इन्सिडंट जालो बेलगाम ते आनी तो ड्रायव्हर तेन्ना हेड फ्रॉम ड्रिंक्स इन बेलगाम. सो आतां तो ड्रायव्हर ताका ब्रेक दिला तो कामाना ड्रायव्हर आनी एक्शन आमी एक्शन घेयला KTCन. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. ओलसाण आशिल्ल्यो सुवातो निश्चित करून पंचायतीन हुंवार आपत्ती वेवस्थापन आराखडो तयार करचो कासावली ग्राम समितीन मागला. तशेंच उदक आशिल्ल्यो सुवातो कोणूय पुरोवन उडयतात ताचेर पंच आनी जिल्लो पंचायत वांगड्यांनी नदर दवरची अशी मागणीय केल्या. खून केल्या उपरांत कर्नाटकात पळोवन वचपाचो येल्लोपाचो प्लान आशिल्लो त्या खातीर तो मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर लिपून बसलेलो. रेल्वे चालू आशिल्ल्यो जाल्यार तो पुलिसांच्या हाताक लागचो नासलो. पुलीस निरीक्षक सचिन नार्वेकराच्या नेतृत्वा खाला गोरखनाथ गांवस, दिलखुश वेळीप, विशाल प्रभू आनी कल्पेश खोलकारान दुबाविताक धरलो. आमकां दिल्यात ऑथॉरिटीज लोकल ऑथॉरिटीजांक पंचायतीक कलेक्टराक WRD DLSRाक तुमी कॉन्टॅक्ट करून डिमार्केट बरोवन घालून डिमार्केट करच्यो सगल्यो वॉटर बॉडीज. इतलीं वर्सां जालीं डिझास्टर मॅनेजमेंट प्लॅन फॉर फ्लडींग ना आमकोडे.
फॉर फ्लडिंग ना आमकोडे हो तुमी माग करून घेवचो. फ्लडिंग कितलो पावस पडटा तो तुमी सगलो गोंयकार जाणा. आयज सगळे गोंयकारा कडेन मागता तुमी डिझास्टर मॅनेजमेंट प्लॅन फॉर फ्लडिंग घेवचो. ते तिनूय आमचे पयले फेल गेल्या. आयज पासून 10 वर्सां आनी कोणेन 15 वर्सां आसली ती रुलिंगाक कांयच करूंक ना. पयलो सुवातेर डिझास्टर मॅनेजमेंट प्लॅन फॉर फ्लडिंगूच ना. जाल्यार दुसरो प्लॅन नासलो तेमी प्रोजेक्ट पास करून सोडले. तांकांय खबर ना प्रोजेक्ट कोण काडटा तांकांय. त्यो हुंच्यो वाट्यो आसल्यो आनी कितें पळयता. MLA हॅज टू गायड फॉर द कलेक्टर अगेन which she has brought once. She has to take an initiative which a false report was given initially by them in front of her. She has to take, the local MLA has to take an initiative now with this order at least. I am forwarding to her also this order from the NGT. She has to take an initiative and get it done. All the nalas, all the water bodies from this area, कित्याक अर्दो गांव आरशेचो हो उदक पास जाता. इट गोज टू द अरेबियन सी. जेन्ना अप्रुवलाक येतात तेन्ना ह्यो आहा त्यो तेमी माग करून घेवच्यो तेंकोडेन तेमी माग करून घेवच्यो म्हूण मागता हांव तुमकोडेन. पयल्यो सगल्यो माग करून तेमी तो प्लॅन अप्रूव करचो. एप्लिकंट हॅज टू मूव टू द कलेक्टर विथ एप्लिकेशन स्टेटिंग ऑल दिस फॅक्ट्स. सो आमकां काडूकान दवरून नाका. आमकां इतलीं वर्सां काडूकान दवरला. आमी त्या हॉटेलाचेच मागोना. एंटायर आरोसी बेल्ट कोस्टल एरिया आसा तेजे आमकां आख्खेच वॉटर बॉडीज नाल्लाज कितें आसा तें सगळें आमचे सर्वे प्लॅन ऑफ आरोसी ताजेर येवचें. इतलीच मागणी. हें करिनासतना तो हो प्रोजेक्ट मुखार व्हरूंक सोदता. हांगा स्ट्रायकाकूच न्हू एज्युकेशनूच करून हो बंद उडयतले. लोकांचो आमकां सपोर्ट आसा. हिंगाचोच लोक न्हू आख्खे गोंयचो लोक पासून हाडटले आमी. हें कोत्ता तें आमचे कडेन सुचूंक जायना. हालीं आमची भुरग्यां बाळांक हाल्या म्हणटलीं तुमी कितें करून दवरलां काय म्हूण. आमकां फ्लड येवन आमची घरां बुडलेलीं. हांगा हेरिटेजाच्या मुखल्यान एक पावसांत आख्खें उदक भरून तेजे घरांत गेल्ले पासून आसा. हें कितें पंचायती कडेन 2014 फायल येयल्ली कित्याक स्टाडी करूंक ना. 2017 लायसन्स दिवचे पयलीं कित्याक स्टार्ट करूंक ना. कित्याक स्टडी तुमी करूंक ना. कित्याक म्हणून लायसन्स दिला तुमी कोणाक स्वतापाक. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार आनी रमेश नायक रावत. मडगांव खारेबांदार येल्लाप्पा करबाल ह्या कामगारान दुसऱ्या कामगाराक जिवेशी मारलो. खून केल्या उपरांत येल्लाप्पान घडणूक थळावेल्यान पळ काडिल्लो पूण मडगांव पुलिसेन ताका अटक केलो. खून केल्या उपरांत कर्नाटकात पळोवन वचपाचो येल्लाप्पाचो प्लान आशिल्लो. त्या खातीर तो मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर लिपून बसलेलो. रेल्वे चालू आशिल्ल्यो जाल्यार तो पुलिसांच्या हाताक लागचो नासलो. पुलीस निरीक्षक सचिन नार्वेकराच्या नेतृत्वा खाला गोरखनाथ गांवस, दिलखुश वेळीप, विशाल प्रभू आनी कल्पेश खोलकरान दुबाविताक धरलो. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार आनी रमेश नायक रावत. मये पंचायतीच्या मुखावयल्या जंक्शनाचेर सायनबोर्ड नाशिल्ल्या कारणान लोक गोंदळटात. ताका लागून कितलेशेच अपघात हे सुवातेर जाताले. शेनवारा मयेच्या एका NGOन फुडाकार घेवन हे सुवातीचेर सायनबोर्ड घातले. शिरगांव, पैरा, हळदोना, नार्वे, चोडण आनी म्हापशेचे लोक हांगासरल्यान ये वच करतात. ताका लागून हे जंक्शन खूपच धोकोदायक थारला. देखून हांगासर दिशादर्शक फलक लावचे अशी मागणी जाताली अशें काशीनाथ मयेकारान सांगलें. पंचायतीच्या तोंडा मुखार आसलेलें हें जंक्शन खूपच धोकादायक आसा आनी हांगासर खुबशे एक्सिडंट जाल्लेले आसात. कित्याक नार्मे, चोडण हेवटेन दिवचलच्यान आनी हेवटेन पैरा म्हापशेच्या पोटांसून खुबशीं वाहनां ह्या रोडाक वाटचाल करतात आनी ताका लागून हांगासर एक दिशादर्शक फलक आसपाक जाय आसलो अशी मागणी खूब लोकांची आसली. पण हांगासरले स्थानीक जे लोकप्रतिनिधी आसा तांचें दुर्लक्ष जाल्ल्या कारणान आज हांगासर आमचेच स्थानीक युवा जे आसा तेंच्यांनी एकत्र येवन हांगासर एक सायन बोर्ड लायलेलो आसा. मयेच्या फ्रेंड सर्कल ग्रुपान गाडयो चलोवप्यांची गैरसोय लक्षात घेवन हे सुवातेर सायन बोर्ड घातले. ह्या सायन बोर्डाक लागून आतां लोकांक बऱ्याक पडटलें. मेन जंक्शन आसा पंचायतीच्या ऑपोजीट जो रोड कनेक्ट करता शिरगांव, पैरा, हल्दोना, म्हापसा वचपाक, तसोच वांयगणा, कालवे, चोडणा वचपाक आनी बिचोलच्यान हो रोड येता. पूण कितकीशीच वर्सां हांगासर जर आमी पळयत जाल्यार हें जंक्शन आसा पूण हांगासर जी पळय जे प्रिकॉशन घेवपाक जाय आसले ते अजून पर्यंत कोणीनूच घेवंक नासले. हांगा रातचे हांगासर खूब जाणांक प्रॉब्लम जाता. पावसान तर अशें जी माती सुद्दां दिसना जे झाडां सुद्दां दिसना. हांगासर खूब एक्सिडंट जाल्लेले आसा आनी फुडें आनी कितें एक्सिडंट जावपाक जायना म्हणून आमी फ्रेंड सर्कलान एक उपक्रम बारीकसो हे केला. एक बॅरल हाडून तेजेर आमी सगळे होर्डिंग्स घातलेले आसा.
विथ एरो खंयचे म्हापसा वचपाक जाय काली वचपाक जाय जे कोणाक त्रास जावपाक जाय आनी रातचे मेन करून रातचे हांगासर प्रिकॉशन घेवपाक जाय लोकांनी की फुडें बाबा थंयसर कितें तरी जंक्शन आसा म्हणून त्या खातीर हांव मागता आमचे स्थानीक आमदार तशेंच कन्सर्न ज्यो पंचायती आसतल्यो तेंचे असले जे जागे आसा ज्या जाग्यार एक्सिडंट जावपाची शक्यता आसा थंयसर हे बारीक बारीक उपक्रम हे राबोवपाचे. गोवा 365 खातीर मयेच्यान महेश गोवेकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. देशांतल्या एक्टीव दुयेंतींचो आंकडो उणो जावपाक लागला. फाटल्या 24 वरांत 75,829 दुयेंतींची नोंद जाल्या. जाल्यार 82,260 जाण कोरोना मुक्त जावन घरा गेले. देशांत कोरोनाक लागून मरण पावप्यांचो दर सरासरी 1.6% आसा. हातूंत पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, दिल्ली आनी पोंडिचेरी हो दर 2% आसा. भारतांत एकाच दिसा 75,829 कोविड-19 केशींची नोंद जाल्या. फाटल्या 24 वरांत 940 जाणांक जीव ओगडोवचे पडल्यात. जाल्यार 82,280 जाण बरे जाल्यात. आतां मेरेन भारतांत 65,49,373 कोविड-19 केशींची नोंद जाल्या. एक्टीव केशी 9,37,000 पावल्यात. 1,17,082 जाणांच्या मरणाची जाल्यार 55,09,966 पेशंट दुयेंस मुक्त जाल्ल्याची सुखदिणी बातमी आसा. आनी कोरोना नाकापुरो करून सोडिल्ली भारतांतली 5 राज्यां. महाराष्ट्रांत 14,30,000 केशींची नोंद जाल्या. आंध्र प्रदेशाच्यो केशी 7,13,000 पावल्यात. कर्नाटकांत 6,30,000 केशी आसात. 6,14,000 हो तामिळनाडूचो आंकडो. जाल्यार उत्तर प्रदेशांतल्या नोंद 4,10,000 जाल्या. पुराय संवसाराचे परिस्थितीचेर नदर घालीत जाल्यार दिसून येता एकाच दिसा संवसारभर सुमार 3 लाख केशींची नोंद जाल्या. एक्टीव केशी 3,51,00,000 पावल्यात. 10,38,000 लोकांक मरण आयिल्ल्याचे नोंद मेळटा. जाल्यार 2,61,00,000 पेशंट बरे जाल्ल्याची सुखदिणी बातमी आसा. कोरोनान घाम काडिल्ले संवसाराचे फाटी वयले हे 5 देश. अमेरिकेचो आंकडो 72,06,000 पावला. 65,49,000 नोंद करत भारत दुसरे सुवातीचेर आसा. 49,06,000 हो ब्राझीलाचो आंकडो. रशियेंतल्यो केशी 12,04,000 पावल्यात. जाल्यार कोलंबियाचो आंकडो 8,48,000 पावला. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. आनी गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. बाळगात सोशल डिस्टन्स, वापरात मास्क आनी सांबाळात भलायकी. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.